तर हॅलो फ्रेंड्स, आयज आसा म्हाज्या मिनी व्लॉगाचो डे 2. दनपारची जाल्यार 1:45 सुमार. हातीन आसा म्हाज्या उदकाची बाटली आनी हें भायर वत रखरख्याचें ह्या टायमा वयले कडाक्याचें वत तुमी हांगासर पळोवपाकच शकता. तर आतां तुमी म्हणटली इतली नटन थटन ह्या रखरख्याच्या वतार तूं वयता तरी खंय का म्हणून. तर खंय वता पळय न्हू तें फक्त सांगना, तुमकां बी दाखयता, तुमकां बी व्हरता म्हाज्या वांगडा. तर ह्या रखरख्याच्या वतार आयज आमी भायर सरल्या बायक घेवन वचपाक. एक्चुली बायकार वचपाचो तर मातसो बी मूड ना ह्या वताक पळोवन. बट ज्या कडेन आमी वता पळय न्हू थंय पार्किंगाक मातसो प्रॉब्लम आसा आनी डिस्टन्स जें आसा पळय तें खूब पयस अशें ना, लागींच आसा. अशें म्हणून म्हटलें चल बायकच घेवन या अशें म्हणून. तर ह्या वताक आमी भायर सरल्या वचपाक देवळान. तुमकां खूब जाणांक खबर आसतलें आनी जेंकां कोणाक खबर ना जावं जेंकां कोणाक याद ना पळय न्हू तांकां ह्या देवळाक पळयतकीर कळटलें. खुबदां न्ही ह्या विठ्ठल रखुमायच्या देवळान हांवें शूट केलां, तुमकां दाखयलांय बीन. लास्ट इयर न्ही हांगासर मुर्ती स्थापना केल्ली विठ्ठल रखुमायची. देवूळ पयलीं बांदलेलें आशिल्लें बट मुर्ती जी आसा पळय ती लास्ट इयर नवी स्थापना केल्ली. हांवें कळस बी घेतलेलो, तुमकां खूब जाणांक याद जाली आसतली. तुमी तो म्हाजो व्हिडिओ जो आसा पळय न्हू लॉंग व्हिडिओ तो चॅकआउट करपाक शकता. तर आमी आयज हांगासर आयल्या कायंड ऑफ वर्धापन तुमी म्हणपाक शकता मुर्ती स्थापनाचो. तर हांगासर आयज जेवण बी सगळें आशिल्लें. ज्या टायमार आमी पावली पळय त्याच टायमार सारक्यो आरत्यो बीन जाल्यो, आमकां प्रसाद मेळ्ळो आनी अशें म्हणपाक शकता तुमी की आमी न्ही सारकी टायमार पावली अशें म्हणून. देवळाचो प्रसाद घेतलो, देवाचें दर्शन घेतलें आनी मागीर आमी खूब टायम देवळान बसलीं कित्याक की गरमी भायर वताक कशेंच जायनाशिल्लें. टेंट ऑल आशिल्लो बट स्टील जायनाशिल्लें. अर्दान असो लोक जेवन जाले नंतर आमी जेवपाक गेलीं. तर जेवपाक न्ही आयज इतले सगळे आयटम आशिल्ले, पळोवनूच पोट भरलें न्ही म्हाजेंय बीन. जेवन कितलें भरलें आसतलें तुमी इमॅजीन करपाक शकता. थंयच्यान आमी येवपाक भायर सरलीं. वताक सामकी जाम जाल्ली, ताका लागून येवन मातसो रेस्ट बी घेतलो आनी मागीर सांजचें आयज हांवें केल्ली लिंबू सोडा. च्या करूं ना गरमेक लागून. आनी दनपारांनी हेणें येता आसतना समोसा हाडलेले. हेका येवपाक लेट जालो सो वता आसतना खावं ना कित्याक की मागीर जेवपाक जावचें ना न्ही म्हणून. सो तें आतां मातशें गरम केलें तव्यारच आनी लिंबू सोडा जी आसा पळय न्हू ती केली. ती आमी दोगांयनी सांजची एन्जॉय केली. तर असो आशिल्लो म्हाजो आयचो कांयसो दीस. तर परत मेळ्या अशेंच आनी एक नव्या मिनी व्लॉगान.